प्रचार तुमकां खऱ्या अर्थान तुम्ही चालणार म्हणजे लोकांचे व्ह्यूज घेतल्यार कळटले बऱ्यापैकी प्रचार चालू आसा आणि वसत थंय असो रिस्पॉन्स मेळटा की आता ह्याच आता बेतूल बडे गांवांत आसा बेतलाक सुद्दां सकाळ सकाळ आमी भोंवतात सगळे बऱ्यापैकी भरगच्च असो म्हणजे सगळे सकाळ सावन बरे 100-200 कार्यकर्ते ह्याच भागाची भोंवप जायी आणि प्रत्येक घरांनी जो रिस्पॉन्स मेळटा जाल्यार अशें एकदम पळय तशें हांगा जावं त्या खोला आसतलें जावं त्या भागांनी श्रीस्थळ आगोंद आसतलें काल थंय 2 सभा जाल्यो आगोंद जाली श्रीस्थळ जाली खोला गांवांत तर आमी सगळे डोर टू डोर जालो आयज बेतूल ऑलमोस्ट कंप्लीट जातलो म्हणजे प्रत्येक कडेन गेल्या कडेन एक बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स आसा बऱ्यापैकी म्हणजे लोकांनी पयलींच एक विचार करून दवरलो आसा की खंयच्याय पद्दतीन आयज भाजपचो उमेदवार आसा मागीर तेजे अजय पागी ताका भरघोस मतान निवडून दिवपाचो असो ठाम निर्णय केल्ल्या भशेन अशें वातावरण आसा तेजे शिवाय तुमकां आनी सांगत दिसता की आमच्या भागांनी म्हाका 4 झेडपी लागतात आतां सुद्दां हांव मदलो गॅप एक घेवन 2-3 कडेन आनी दवर करून येयलो तातूंत भितर जावं ती आतां खोला दुसरी आमची बार्शी लागता तिसरी आमची गिरदोळी लागता आनी चवथी आमकां शेळडी लागता हे 4य मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार बऱ्यापैकी सामकी रिस्पॉन्स आसा सगळे कडेन मेजॉरिटी एरिया आहा ती आमची खोला आनी बार्शा थंय तर ऑलमोस्ट सगळी एरिया आमी डोर टू डोर करप केल्ली आसा आनी एक बरो रिस्पॉन्स म्हणजे हांव असो म्हणटलो की आज पर्यंत झेडपी ज्या मार्जिनान जिखले हेजे पयलीं तेज्याकी चड मार्जिनान हे फावटी जिखतले अशें वातावरण आसा कित्याक लागून अशें दिसता वातावरण म्हणल्यार सरकाराचें काम आसा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार काम करता आसतना जावं ती म्हजें घर येवजण आसतली किंवा सगळ्यांक बरोबर घेवन काम करपाचें सरकाराचें हें आसतलें पार्टीचें कार्य आमचें उल्लेखनीय कार्य आसा दामोदर एंटायर टीम काम करी आसता आनी आमचे प्रत्येक पक्षांनी जे पक्षाचे पदाधिकारी आसात प्रत्येक पंचायत मंडळ आसतले किंवा कार्यकर्ते आसतले भाजपाचे त्यांनी एक ठाम हें केल्लो आसा बऱ्यापैकी प्रचार केल्लो आसा सरकाराचे जे उपलब्धी हें दाखोवन दिल्लें आसा आनी जर अप्रचार किंवा विरोधी पक्षाचे जे आमदार आसात खास करून ह्या भागांनी जर एल्टन आसतलो त्या भागांनी युरी आसतलो तेमी सध्या चालू केल्ले आसात खंय प्रचाराच्या भायर खंय तरी वेगळे पद्दतीन उलोवपाचें कित्याक तांकां एक कळोन चुकलें आसा का तेंचे उमेदवार जे खंय तरी तेंची हार तांकां दिश्टी पडटा दोळ्या फुडें का तेंचें कार्य कांय ना उपलब्धी कांय ना डेव्हलपमेंट कांय ना फक्त तेमी म्हणजे विरोधक म्हणून टिका करपाची तेजे पली कडेन कांयच केलें ना म्हणजे तांकां फिल्डार ना ते फिल्डार असल्या भशेन उलयतात ते पूण एक्चुअली फिल्डार नात ह्या भागाचो एमएलए तर एल्टन डिकॉस्टा आसा गेली 4 वर्सां तो आमदार आसा तेणी आपूण केल्ली उपलब्धी कांयच ना फक्त उलटा उलोवपाचें काम करता जेंकां टिका करपाचें काम काल सुद्दां तेणी कांय तरी तेजे व्हिडिओ आयिल्ले आसात जे इलेक्शनाचे बद्दल किंवा उमेदवाराचे बद्दल उलयना त्या उमेदवार आपलो जिखतलो म्हणपाक कापसतात ना पूण तो टॉपीक सोडून नाक जाल्यार कितें तरी उलोवपाचें बंडल मारपाचें तें काम करतात आनी गेली 4 वर्सां तेणी तेंच केलां डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर शुन्य कांयच केलें ना जे हांवें कामां हेजे पयलीं पास केल्ली ती डेप्युटी सीएम आसतना त्याच कामाचेर वचून नाल फोडप आनी थंय वचून परत ते फेसबुकाचेर इंस्टाग्रामाचेर घालप आनी पब्लिसिटी घेवप इतले पली कडेन कांयच केलें ना आनी अशे पद्दतीन जेन्ना फेक प्रमाणे जेन्ना ते फिल्डार रावल्ले आसात जाल्यार तांकां जेन्ना इलेक्शनाक येतले तांकां लोक दाखयतले न्ही आनी ताका लागून तांकां दिसता की हांगा फिल्डार गेल्ले कडेन तेजेर कांय म्हणजे लोकांचो रिस्पॉन्स तांकां कळटा इलेक्शनाक कितें तेंची 4 वर्सांची उपलब्धी कळटली 4 वर्सांक तेमी खरें जर काम केलें आसत बरें काम केलें आसत जाल्यार तेजे खोला झेडपी बार्शी झेडपी जे मॅक्झिमम एरिया जे केपी मतदारसंघातले आसपाचे जिखपा जाय कळटा तुमकां रिजल्ट कितें जाता तो संजय वेळपा तिकीट दिले तेमी तेजे परिणाम कितें जावंक शकता संजय वेळपाची तिकीट म्हणल्यार तो भाग जो आसा परिणाम कांयच जावचो ना थंय सुद्दां आमचो बऱ्यापैकी कामगिरी आसा पूण थंय पळोवपाक गेल्यार आमची एक पंचायत आनी 4 पंचायती कुंकळी मतदारसंघाच्यो आसात एक बाळ्ळी पंचायत ती सुद्दां आमची अर्दी व्हडली हरकत ना एक अर्दी पंचायत केपी मतदारसंघाची आनी 4.5 पंचायत जे गिरदोरी कुंकळी मतदारसंघाच्यो युरीच्यो पूण थंय सुद्दां आमचो रिस्पॉन्स बऱ्यापैकी आसा पूण जे ह्या भागाचो एमएलए लागता मॅक्झिमम एरिया ती खोला आनी बार्शा आमकां आनी एक लागता शेळड्या पूण त्या भागांनी आमकां म्हाका थोडी लागता आनी निलेश काब्रालाक लागता ती थंय सुद्दां एक वातावरण बरें आसा म्हणजे ज्या ह्या एल्टन डिकॉस्टाक जर तेणी खरें फिल्डार जर काम केलें आसत जाल्यार तेजो रिजल्ट वयल्यान तुमी पळयात उलोवन दाखोवपाक गरज ना तुम्ही आतां जागोयल्लो काम जाल्यार ते जागे जाल्यार परत त्या फिल्डार वयतले अशें दिसना तुमकां पण फिल्डार वचपा खातीर न्हू जागेली म्हण न्ही काम करपाची एक हें आसपा जाय मनांतल्यान काम करपाची उमेद आसपा जाय आनी ताका लागून तो मनीस काम करता जागेले अशें म्हण न्ही हे जागेन न्हिजले अशें ना ते पूण वेगळे कामां करपा खातीर बिजी आसात ते पूण फिल्डार वचून लोकांची कामां करपाची हेतू बिजी ना ते बारीक मनशां कडेन ते इलेक्शनाक लागून बेश्टो आर्टिफिशियल खांदार हात घालप वेगळो आनी आपुलकीन लागीं घेवप वेगळें हांकां बारीक मनशा बद्दल आपुलकी ना बारीक मनशा बद्दल ते उलोवपाची तेंची पद्दत आहा पळय गाळयांनी
व्हिडिओ सुद्धा व्हायरल झालेले असतात. गाळी मारून वेगवेगळ्यो गाळी बुरशी गाळी आम्ही लायफा केन्ना केला ना, असली गाळी मारून बारीक मनशां ते संबोधीत करतात. असले लोक जे असतात ते इलेक्शनाक लागीं काडटात. इलेक्शनाक खंय घेवप, कोणाक बसोवप की हें करप तातलें काम करतात, बाकीचें कांय ना. फिल्डार जेन्ना काम करता त्या मनशाक कळटलें फिल्डार काम आसतना कार्यकर्ते आसता न्ही, म्हणजे तुमकां रिजल्टा वयल्यान कळटलें. हांव तेजेर कांय सांगना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.